न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। समेस्तांक मकर संक्रांतीची उर्बे बरीत परबीं ताच्या न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता। आयज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे सब एडिटर्स, अँकर्स तशेंच रिपोर्टर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। गोंयांत सद्याक चिकनाचो तुटवडो निर्माण जाला, कित्याक तर चंदगडचे जे चिकन वेवसायीक आसात तांणी ज्यो कोंबड्यो आसात त्यो धाडपाचे बंद केल्ले आसात। ह्याच संदर्भात आज चंदगडचो आमदार शिवाजी पाटील हांणी जे चंदगडचे चिकन वेवसायीक आहात तांचे प्रस्न घेवन गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली आणि ह्या भेटी वेळार तांचे मदीं जे कोफुसांव आसले चंदगडचे चिकन वेवसायीक आनी गोंयचे चिकन जे वेवसायीक आसात तांचे मदीं जे कोफुसांव आसले ते मिटोवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ले आसात। आनी दुसरी बातमी एक म्हत्वाची आसा ती म्हटल्यार की गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात वतलो जाल्यार चंदगड आनी आंबोली अशे 2 घाट लागतात आनी दोनूय राज्यां मदले जे वेवसाय आहा तो वाडोवपा खातीर चंदगड वाठारांत लॉजिस्टीक पार्क करपाचो विचार आशिल्ल्याचें आमदार शिवाजी पाटीलान सांगलां। 21 तारखेर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हांचे वांगडा हे संदर्भात बसका आसा आनी हेच बसकेन हो जो विशय आहा तो मांडटले अशें तांणी सांगिल्लें आहा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांतान सांगिल्ल्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें आमी वचुया आमचो न्यूज अँकर गौरीशा कडेन। काल कोरगांव हांगासर भटवाडी एका जाणटेलेच्या भाटात काय अज्ञात लोकांनी येवन तिचे सगळे भाट नासधूस करून उडयले। खरें म्हटल्यार ही जी गजाल आशिल्ली ती आयतारा रातची 2 सुमार घडली। जेन्ना ही घटना घडली तेन्ना त्या जाणटेल्याक आवाज येवपाक लागलो हे रातच्या वेळार की आपल्या झाडां माडयो ज्यो आसा त्यो कोण तरी बेंडटा म्हणून। पूण रातची ती जाणटेली बायल कशी उठ्ठली आनी भायर सरतली, कित्याक ही भिरांत तिच्या मनात उप्राशिल्ल्या कारणान ती घरानूच रावली आनी सकाळीं जेन्ना वचून तेणें हें चित्र पळयलें तेन्ना तिच्या पांया खालची जमीन निसरली आनी हे दृश्कृत्य जें कितें केलेलें आसा त्याच्या आड तिणें आतां पुलिशेंत कागाळ नोंद केलेली आसा। ह्या भाटाचेर माडयो तिचें पोट चलतालें, पूण आतां परत एक फावट आतां मेहनतीन ही जी सगळी तिणें भाट उबें केल्लें तें तिका परतून उबें करचें पडटलें काय तिका कोण तरी आधार दितलो काय अशे साबार प्रश्न आतां त्या जाणटेलीच्या मुखार उबे रावलेले आसा। सावित्री गावडे अशें त्या जाणटेल्या बायलेचें नांव जावन आसा। दुसरी बातमी आसा ती म्हटल्यार मिरामार जो कचरो फाटल्या पावसान आयिल्लो तो आजून तसोच आसा। दुसरो पावस तेंकलो तरी हो जो सगळो कचरो साठो जो थंय मिरामार पातळिल्लो आसा तो हालपाचें थंय नांव घेयना। म्हणजे पर्यटन सिजन आतां सोंपपाचें वाटेर आसतना लेगीत पर्यटक आतां ह्या थंय जी सगळी घाण पातळिल्ली आसा मिरामार दर्याचेर पर्यटक लेगीत आतां सरकाराचेर टिका करपाक लागल्या की ही सगळी घाण पळयत जाल्यार देशी पर्यटक सुद्दां कशे येतले आनी राजधानी पणजेंतलो हो लक्ष वेधून व्हरपी मिरामार बीच आसा ताका लागून आतां सरकारान हेजेर लक्ष घालून बेगिनांतले बेगीन हो नितळ करपाची गरज आसा। काल गावडेवाडा कोरगांव हांगा एका जाणटेल्या बायलेच्या भाटात कांय अनवळख्यांनी घुसून माड आनी माडयांची कत्तल केल्ली आसा। हे विशीं तिणें पुलिशेंत लेगीत कागाळ केली। हे नेमकें कोणें केलां तें रोखडेंच स्पश्ट जातलें। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। आतां आमकां एक अपडेट येयल्या ती म्हळ्यार आल्तीन जे अबकारी खातें आसा म्हणजे एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या एका UDC स्टाफान एक
खात्याच्यात एका बंद कुडीन वचून आपली गळफास लावन आपली जीण सोंपयली आनी ताणें कित्या खातीर अशें केलें तेजें नेमकें कारण कळोंक ना. पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो आसा तो पंचनामो केल्लो आसा आनी फुडलो कूड आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिलेली आसा. दुसरी बातमी ती म्हळ्यार मडगांव आनी फातोर्डा वाठारांत उबारिल्लीं बेकायदेशीर दुकानां आयज गोंय प्रदूशण नियंत्रण महामंडळान सील केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण प्रदूशण नियंत्रण मंडळान ही कारवाय केल्ली आसा. काल सोमारा 16 दुकानां सील केली जाल्यार आयज 4 दुकानां सील केले. तिसरी बातमी आसा ती म्हळ्यार GTDCचो अध्यक्ष जाल्या उपरांत आतां महामंडळाक बरोच फायदो जाला. 2023-24 ह्या वर्सा वट्ट 45 लाख रुपयांचो महामंडळाक फायदो जाला. हे सगळे पयशे सरकाराक दिल्या अशी माहिती GTDCचो अध्यक्ष आमदार गणेश गांवकर हांणी ही माहिती दिलेली आसा. तर ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. आनीक एक म्हत्वाची अपडेट म्हणजे कुंकळे IDCत येवपी फिश मिल प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केल्लो आसा. हो फिश मिल प्रकल्प कुंकळे वाठारांत नाका तर तो आनी खंय व्हरचो अशी म्हूण तांची मागणी आसा. हे विशीं थळावो आमदार युरी आलेमावान लेगीत तांकां तेंको दिला आनी हो प्रस्न जो आसा तो रोखडोच विधानसभेत मांडपाचें ताणें आश्वासनूय दिल्लें आसा. फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. केळशी मोबर दर्यादेग वाठारांत सुण्यांनी घास काडपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. देखून कांय लोक ह्या सुण्यांक जेवण घालतात. देखून मात जे दिसा तांकां जेवण मेळना तेन्ना हे सुणे लोकांच्या तशेंच पर्यटकांच्या आंगार वयता. देखून दर्यादेगेर येवपी लोकांनी तांकां जेवण घालचें न्ही, मेळत थंय तांकां जेवण घालचें न्ही अशी केळशी पंचायतीन सगळ्या लोकांक कळीत केल्लें आसा. दुसरी बातमी म्हळ्यार पर्यटन सुरळीतपणान जावपा खातीर नवीन प्लान हाडटले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. देखून दर्यादेग वाठारांत भोंवपी भटकी जनावरां, टाउट्स तशेंच टॅक्सीकारांचो विशय अशा जायत्या समस्यांचेर मुख्यमंत्र्यान घेतिल्ल्या गोंय पर्यटन बोर्डाच्या बसकेत चर्चा जाल्ल्याचें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. ह्यो दोनूय बातमी तुका गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. ऐश्वर्यानी आमकां म्हत्वाच्यो अपडेट्स दिल्यात. आतां वचूया आमचो रिपोर्टर गौरेशा कडेन आनी ताजे कडेन खंयची म्हत्वाची अपडेट आसा ती पळोवया. आयज करंजाळे हांगा एक रोड सायडीक CCPची गाडी येवन थंयचे CCPचे कर्मचारी झाडांचे ट्रीम करतना दिश्टी पडले. मागीर थंयचे थळाव्यांनी थंय तेजे विरोध केलो आनी तें जें काम आसा तें आडयलें. थळाव्याचें अशें म्हणणें आसा की ही जी झाडां ट्रीम जातात ती रस्त्याचे दुसरे सायडीक जी बिल्डींग आसा, एक नवी थंय बिल्डींग येयल्ली आसा आनीक ती जी बिल्डींग आसा ती बिल्डींग सारकी करंजाळे बीच फेसिंगाक आसा आनी ती झाडां समज ट्रीम केली जाल्यार ती बिल्डींग आसा तिका सारको बीच व्यू मेळटलो, म्हणजे सी व्यू जो आसा तो मेळटलो म्हणून थंय तेणी ते ट्रीम करतात. आनीक मुद्दम ते माडाक सुद्दां मारपाक गेल्ले, CCPचे जे कर्मचारी आसात ते माड सुद्दां मारपाक गेल्ले. मागीर थंय ते थळावे लोक येयले आनीक तो निशेध करून तांकां आडयले, पुलीस कंप्लेन केली. हो सगळो प्रकार घडलेलो आसा. आनीक मेन म्हटल्यार आतां सरकार सुद्दां म्हणटा की झाडां वांटोवपाक जाय आनीक मे म्हयन्यान मागीर सरकाराक सुद्दां झाडांची याद येता, खंय तरी सावळी जाय अशें म्हणटात. मागीर तशेंच जाल्यार ही झाडां कित्याक मारतात असो हो प्रश्न थंयच्या थळाव्यांनी उबारलेलो आसा. आनीक हेका लागून थंय आयज सकाळच्यान मातशें अशें वेगळेंचें वातावरण जाल्लें. ती सगळी बातमी जी आसा ती आमी आयज सांजेच्या 7 बुलेटिनान तुमकां खातीर घेवन येतले. थँक्यू. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो कांय म्हत्वाच्यो घडामोडी. तर आनीकूय बातम्यो येत आसात ज्यो आमी विस्तारान तुमकां 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक दाखयतले. तेच प्रमाण देश विदेशाच्यो खबरो पळोवपाक 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह मुजरत पळयात. इतलेंच म्हणून आयचे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसा तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदां सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.